श्रीहरिगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरतम् अश्नामि प्रेतात्मनः अशी गीतेंतु परमात्मानं एक पत्रं एक पत्र पान अशी देवाक अर्पण करचे पन्नापैकी तुळसी पत्र म्हणाले एक प्रधान जावन असं मस्त नमुने पत्रांनी देवाक पूज करतात. ಎಲ್ಲರಿಚಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಾವನ್ಗೇನು ಹೇ ತುಳಸಿ ಪತ್ರ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಲನು ಹರಿ ಕೇಳನು ಮುಣಸಮಗೇನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನವಿದ್ದು तसनीची मस्त सगळं विषय अशा बरो ಎಲ್ಲರಿಚಿ देवाक पूज करचंतू प्रधान जावन घेन तुळसी इಲ್ಲದ पूजे म्हणूया. तशी इत्याक तितलेक ते तुळसीक प्राधान्य म्हणताना तुळस्याम सकला देवाः वसंती सततं यतः ते तुळसींतू सर्व देव असतात. म्हणा दैविक एक अंश आम्ही आज कसं की वोल्टेज वाल्स नाही ज्याला तांत कसं की पर्सेंट्स म्हणून सगळं सांगता ती तशी एकक पानांतो फुलांतो सगळं देवाले विशेष एक अंश इत्यादी आसता म्हणून येनो सांगता ती. तशी तुळसी म्हणाले अति देवा भारी प्रितीची तुळसी हरिवल्लभी म्हणून सांगला. देवाले प्रिती ती मोगाची म्हणून घेन लक्ष्मींच्या लारीची एक तुलाभार जला लोडाक त्या रुक्मिणीनं एक तुळसी दलाने गिरीधर प्रमोथुणीला म्हणून घे परमात्मा ते तुलाभार करतून घेऊन ताका तू करता असताना एक तुळसी दलानं ते देवाक तिणें कितलें भंगार आसला तिची एक तुळसी दळ दवरच्या की ते जड आनी समजल्ली म्हणून तिस्सल एक तुळसी म्हळ्यार ताका असामान्य लक्ष्मीके नाव म्हणताना तसल एक तुळसी दळ देवाले भंगरा तुळसीनं जाल्यार पूजन करता ती म्हणस जाल्यार भंगरा तुळस असल्यारीची बद्द ती तुळसी दळा असेल तिसे ಒಡ್ಡಸ್ಪಣ ಕಂಚಾಕೆ ನಾ म्हणून सांगला. ನಿನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ನೈವೇದ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವು म्हणून कसने एक नैवेद्य कसने कर जाल्यार ताका तुळसी घालून घेवन जावं का देवाक त्या देवान स्वीकार करच्याक म्हणून नैवेद्य करच्याक इतले प्राधान्य असेल तसले एक तुळसीनं आमी देवाले पूजा सगळी पूजा करता ती जाल्यार तंत विशेष जावन घेवन एक सहस्रनामार्चन कृष्णाष्टोत्तरान मत्स्यादी दशना म्हणटा ती केशवादी नाव तशीं विश्वादी नाव विश्वायन मा तेजसायन मा म्हणून ते परमात्माले अष्टाक्षराचे वाच्य नाम अशें गड अर्चन करतात. तवळी आमकां आमगेले स्वाम्यान कसन दिल्लें म्हूण सांगला रे देवाल दिकाडे आमगेले कार्यप्रवृत्ती जावच्याक आमकां प्रेरण दिली. एक शुभकृत नाम संवत्सराचे एक चातुर्मास मंगळूर देवालयान जाता आसा स्वामी येयलीं ती मागीर देवाल पूज जाता स्वाम्याक मस्त नेवन भेटता ती सगळें करता तेज्या लारीची धर्मिश्ठ न्ही जे धर्माचार्य म्हळ्यार तांणी कसन केल्लें म्हूण सांगला रे आमी मागचें आसला रे देवाला मागोवका आमी कसनय करचें आसला रे देवाल प्रिती खातीर करका देवान संतोश जावं तशें जावका दवली देव संतोष पावल जाल्यार आमकां आनंद संतोष मेळटा. अशें एक कार्यक्रम सगळो आमकां आमगेल्या स्वाम्यान देवळांत करून घेवन अनुग्रह करता असोच एक संदर्भ. त्या वेळाक हे भाद्रपद मास हाका पृश्ठपदी मास म्हणून सांगतात. अंत पोराची भारी एक बल दिवं तसले एक मास ह्यो म्हणून घेन अनुष्ठानांत तशी प्रधान जावन घेवन एक अंतो अनंता व्रत इत्यादी घेता. तशींची सिद्धिविनायक महागणपती व्रत म्हणून भारी वैभवान भारतान चलता अस्सल एक म्हयनो. तशींच अंतो एक 15 दिवस त्यानंतर विशेष जावन घेवन पित्राले आराधन करता असले महालय म्हणटात. महालय म्हणून सांगला ते मात्र म्हयनो म्हूण न्ही मागीर तांतो आमगेले स्मृती सगळें सांगताना 3-4 मासां ताजे आसो हांगा आजी आमकां कसने म्हूण सांगल्यार परांक येवचे तुळसी अर्चना सहस्र नामान लक्षार्चन जावका म्हूण घेवन तवळी एक तुमकां लायक कळटा सहस्रनाम म्हळ्यार एक वेळा म्हळ्यार वेळाक 1000 जाता तवळें तें लक्ष जावका जाल्यार उणें म्हळ्यार कितले जाण जावका जाता म्हळ्यार सगळेची आमी मना उरका
ताची एक वेवस्था देवालयांतूं दिल्लेलो करता आसा ती तसल वेळाक हें तुलसी म्हणालें आमीची ओवन घेवन अशा पुरो न्हय जाल्यार आमगेले घरा आसेल अशा पुरो न्हय जाल्यार आमी आज कसकीचे मोला घेवचे अशा पुरो तसल तें तुळशी दळ उजराण हाण चंद कोन्न घेवन गेनू एळ तुळसी म्हूण सांगता ती तन्नी तुळसी जावं तशी ताका कड्डी कदेरू हें सकट नथिलें खाली तुळसी दळ मात्र जावं तसलें मंदार तुळसी म्हणून सांगता ती तुळसी ते गळ्या वईल तुळसी अशी अशी तें तुळसी दळान तें केवल घालचें न्ही देवाल एक दिव्य विश्वाय नमः म्हणून तसन ते सहस्रनामान एक नांव सांगून घेवन गेनू आमगेले द्राक परमात्माले चरण कल्पन करून घेवन गेनू तें तुळसी दळ अर्चन करचें थवळी तसन तें तुळसी अर्पण केल्लें म्हण जाल्यार आमकां लौकीक जावन घेवन गेनू रोग भय सुचें आमकां आरोग्य जावका म्हणचे आसा सुची तशींची लौकीक जावन घेवन म्हणाले आमकां धन कनकादी जावका म्हणाला आशा सुचें अशी सर्व संपत्प्रदे म्हूण सांगलां तुळसी तिगेलें आराधन केल्यार तिका देवाल चरण अर्पण केलें जाल्यार जावका जाल्यार संपत्ती इत्यादी मेळटा म्हूण सांगलां अशी अर्चनेंत प्रधान विष्णूक एक तुळसी अर्चन तशी हे व्यासरघुपती विराजमान जावन आशिल्लें देवळ तशीच वीर व्यंकटेशान विराजमान जावन आशिल्लें देवळ तसल एक स्थळांतू सगळ्यांनी बैसून घेवन गेनू ते परमात्माले चरण स्मरण करताची एक सहस्रनामान अर्चन करच्याक एक अवकाश आमी नित्य करकट तुळसी देवा घालच्या पुरो ती देवस्थान अर्चन करो पुरो ती जलारीची संघी शक्ती कलो युगे एक सामुहीक जावन गेनू केले वेळाक मदभक्ता इतर गायंती तत्र तिष्ठामी नारद म्हूण सांगलां देवान नाहम वसामी वैकुंठे योगिनां हृदये पिवा हांव वैकुंठांतूय आसना न्हय जाल्यार योगिंगेल हृदयांत आसना आसना म्हूण सांगलें ताणें आस्त दुखून सांगिल्लें योगिंगेल हृदयांत आसता तो वैकुंठांत आसता जाल्यार तागे सगळ्या भशेची प्रीती कोणाचेर ताका म्हळ्यार कोण की म्हाका मोगान आराधन करता ती म्हूण तशें हजारो जनान बैसून घेवन गेलो ते देवाक देवा हें तुळशी तुका म्हूण अर्पण केलेलें तें एक दिवस ती एक घडी विशिश्ट जावन आसता म्हणटाना तसलें एक हांगा लक्ष तुळशी अर्चन जावका ताजेन करतना आमगेलें लक्ष देवाले कडेन जावका लक्ष बिट्ट नोडो म्हूण सांगून आमी देवाले सांगता ती पक्षी वाहना देवा तो आमगेले तिका दय दोन पळय म्हूण घेवन थोडी दय दोन ताणें पळोवका म्हणले उद्देशान आमी हें लक्ष तुळसी अर्चन म्हणलें एक नांवान कार्यक्रम जावका एक अनुष्ठान म्हण ताका कार्यक्रमाक आनी अनुष्ठानाक असं म्हण कार्यक्रम म्हळ्यार कशी कोण काडला जाल्यार ते अनुष्ठान म्हणटा तांतकडांक वैयक्तीक जावन तांगेले एक जबाबदार आसता ती पवित्र तुळसी तेन्ना लागूनच ताका आमगेले पांय लागूनच न्हय जाल्यार आमगेले उश्टिके सगळे पडूनच नाजाल्यार आमी खंयची सगळं हातान आपूण घेवन तें हातान तुळसी हें करता न्हय आमगेल्या हातान तें रातचें पडटा सुका अकस्मात कसांनी आमगेल्या आंगा पडारीची आमी हातार उदक घालून घेवन तें मागीर तुळसी दळ देवाक करता तशें जावका अशी अनुष्ठान हें छंद जावन जावच्याक कोरका म्हूण सांगून घेवन गुरुप्रसादो बलवान स्वाम्यान एक संतोशान करा रे हें म्हूण सांगिल्लें एक आदेश न्हय जाल्यार मार्गदर्शन की आशिर्वाद की स्विकार करून घेवन सर्व जनांनी मेळून करता जाल्यार तुळसी अर्चनेक विशिश्ट फल यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात ते विष्णू सहस्रनामाचें फल कसं नाही म्हणून सांगल्यार कोणा स्मरण केलें म्हण जाल्यार हे संवसारांत दुखून संवसार भयांत दुखून दूर वता ती म्हूण तस्सल तें देवाल नाम तज्वटू सर्व संपत प्रदायिके न्हय जाल्यार सकल देवान आशिल्लें तसलें सर्व क्रिमीघातिनी म्हूण सांगलां क्रिमी म्हूण सांगलें दोडा दीस सनतीन सकट बॅक्टेरिया आसा पुरो आनी कसं आसा पुरो तें सर्वय जाल्यार ती दूर करता म्हूण आसा तसल एक दिव्य औषध गुणयुक्त जावन आशिल्लें परम पवित्र तुळसी अशी खंयचे रितीर तुमी चिंतन केल्यार थंय आमकां एक दैवीक जावन आशिल्लें एक चिंतना भौतीक जावन आशिल्लें चिंतना तशेंच आरोग्यपर जावन आशिल्लें चिंतना आमी तें अर्चन केलेलें तुळसी मागीर प्रसाद रुपार काण दवरून घेवन आज कसकीच आमी तें सगळें उपयोग करचे दोळ्यान दिसता वेव्हारान दिसता ताका जाल्यार आमी तें प्रसाद रुपार स्विकार करूं सकट जेत्ता म्हणल्यार मना व्हरका अशी एक चांग एक कालो चांग एक अवसर आमकां मेळ्ळा थोडी सर्व समाजाच्या आनी उपनयन जाल्ल्यांनी तांचे एक आसक्ती घेवन खंयचे निर्देशन दिला की एक युनिफॉर्मिटी म्हणटा ती तशें खातीर एक आंग सासूका तशें संध्यावंदन कोरून येवका म्हणा संध्यावंदन कोरून येवका म्हूण सांगका म्हूण ना जाल्यार हेची एक वपासन नोटीस येयल्या संध्यावंदन कोरून येवका म्हणा नित्यकर्मानंतरम म्हणची ताका तशी देवाल तें अनुष्ठान छंद जावन घेवन करता तशी
देवान अनुकूल कोरका महत्फल मेळतसलें तुळसीचें एक दळ देवा अर्पण करता शेवका आलय के भूषणा तुळसी वृंदावना म्हूण सांगलां. म्हणटाना आमगेल घरकड तुळसीचें एक गार्डन कितें जाल्यार कसलें आस जलारीची ना जलारीची आमी तुळसी वोवन घेवन ताका जावका जाल्यार एक वातावरण हाडलें म्हूण जाल्यार तें घर सुंदर जाता. भूषण के भूषणा इदभूषणा म्हूण दासान सांगून घेवन घराक कसन भूषण चंदाई म्हळ्यार आलय के भूषणा तुळसी वृंदावना म्हूण सांगलां. तसं तें तुळसी वृंदावन आमगेर घरान जावका जाल्यार ते तुळसी मागीर उपयोग कसो जाल्यार म्हळ्यार एक मना येता. म्हणटाना ते तुळसी छंदजान पालन करून काण घेवन आमी देवाक घालयत. आमगे अवकाश आसा, आमगेल्या गांवां देवाड आसा, न्हय जाल्यार आमगेल्या घरकडेन देवा तुळशी माळ करून घालयत. तसले तुळसीचें पोशण तुळसी एक सेवा म्हळ्यार रुपार जेवच्याक ते तुळसाण घेवन देवाल चरणां घालच्याक सगळेक अवकाश आमकां मेळ्ळा. हे सदवकाश उपयोग करून घेवं तशें ते तुळसी अर्चनेन करतना आमकां आमगेलें मन देवाल चरणां राबता तशें आमगेले सगळे अनिश्ट ते पोरा परमात्मा दूर करो म्हूण सांगून घेवन प्रार्थना करताची सर्वांनी मेळून घेवन हें तुळसी अर्चन करुया. देव करूंक घेवं म्हूण घेवन प्रार्थना करुया. ताजेन आमगेल्या समाजा आशिल्ली दैवीक भक्ती हरिगुरू भक्ती म्हणटा ती ते सुदृढ जावन घेवन चंचल जायन अशी आमगेल देव आमगेल स्वामी आमगेल धर्म आमगेल अनुष्ठान आमगेल आचार म्हळ्यार हाजे सर्व वट्टू आमगेल देश म्हळ्यार एक प्रज्ञा आमकां येवन घेवन हें सगळें उरोवका आमकां जावका म्हळ्यार एक आमकां कसां प्रचोदनां मेळटा तशीं जावका तशी देव आमगेलें करूंक घेवं म्हणून आमी सर्वांनी मेळून घेवन देवा लागीं प्रार्थना करुया. हरि ओम.